गोय पुलिसाच्या एंटी करप्शन ब्रांचीन म्हापशा आरटीओ ऑफिसाची एलडीसी मीना तुयेकारा आड चार्जशीट फायल केला। व्हेइकल ट्रान्सफर करपा खातीर 300 रुपया लाच घेतना पुलिसांनी तिका 2014 रंगे हात धरिल्ली। अंकिता साळगांवकारान पुलिशेंत कंप्लेन केल्ली आनी प्रुडंटान हो आरटीओच्या कारभाराचो एक्सपोजे केल्लो। चार्जशीट घालूंक एसीबीन 3 वर्सां लागली। एसीबीन म्हापशा आरटीओ ऑफिसाची एलडीसी मीना तुयेकारा आड चार्जशीट फायल केल्या। पणजे स्पेशल कोर्टा मुखार हे चार्जशीट घाले। 343 पानांच्या चार्जशीटात एसीबीन 55 जणांक पब्लीक विटनेस केल्यात। चार्जशीटात व्हिडिओ क्लिपाचो फॉरेन्सिक रिपोर्टूय लायला। अंकिता साळगांवकार ह्या एक्टिविस्टान मीना म्हापशा आरटीओ ऑफिसात व्हेइकल ट्रान्सफर करपाक लाच मागता म्हूण कंप्लेन केल्ली। तेन्ना 15 सप्टेंबराक एसीबीन तिका अटक केली। उपरांत 25,000च्या बेल बॉन्डार सोडली। ह्या प्रकरणात मीना तुयेकार कितलेशेच दीस सस्पेन्शनाचेर आसली। उपरांत तिका परत ड्युटेर घेतली आनी पणजी आरटीओ हेड ऑफिसांत धाडली। सद्याक ती हेड ऑफिसांत क्लार्क म्हूण आसा। आणि फायला दोन गाडयो आणि दोन आसतले। हो 3 वर्सां फाटलो 25 सप्टेंबराचो व्हिडिओ। म्हापशा आरटीओंतलो हो अंडर द टेबल कारभार प्रुडंटान तेन्ना एक्सपोज केल्लो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काढली। बुधवारच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात। 28 जून मेरेन उमेदवारीक प्राच। राजकीय पक्षांमदी उमेदवाराचेर एकमत जालें ना जाल्यार 17 जुलयाक वेंचणूक, 20 जुलयाक निकाल। राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीचो कार्यकाळ 24 जुलयाक सोंपता। मतदान गुप्त आनी मतपत्रिकांनी जातले। ह्या मतदानाक राजकीय पक्ष तांचे आमदार खासदारांक व्हीप जारी करूंक शकनात। घेऊया एक ब्रेक।